समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सावाला कार्यक्रमाक तुमका समेस्तांकी स्वागत. समट आणि सावाला आज कार्यक्रमात इल्लीशी बदलावण आसा. पास्कांचे फेस्त जाले उपरांत एकाच सणे संभ्रमाचो वाळो सुरू जाता. पयलो कुमगार, काजारां, वोडदू, जुबल्यो अशें सकळ जें कितें प्राजीत काळार बाकी आसलें तें सगळें पास्काच्या काळार एकत्तपटी आराम जाता. फंक्शनांत फंक्शनां थोडे फावटी खंयच्या कडेन येचें गे म्हणून मोतींत घुसपड उपजत. आनी असल्या ह्या संभ्रमाच्या काळार माय म्हयन्याच्या 8 तारखेर आयतारा दिसा पवित्र सभेंत देव आपोण्याचो आयतार जावन पाळतात. सोम्य जेजुनो ताच्या शिकवणेन म्हणलें बेळे धाराळ आसा, वावराडी जायचे म्हणून. आनी देखून ह्या उद्देशान तरणाट्या चल्यांक आनी चलयांक देवाच्या शेतांत वावर करचे खातीर तांकां उत्तेजन दिवच्या उद्देशान हो एक आयतार आसा केला, देव आपोण्याचो आयतार. आयच्या दिसा आमी ह्या विशयाचेर संवाद चलयतले. देव आपोवण्या विशयान आनी ह्या संवादांत भाग घेवच्या खातीर आमच्या सांगात तेगा आसात. एकलो याजक, एकलो मानेस्त आनी एकली मानेस्तीण. हांव तांची एकेकल्यांची तुमकां वळख करून दितां आनी उपरांत ह्या विशयांत आमी संवाद चलयतले. समट आणि सावाला पयल्यान पयलें फादर फ्रांसीस डिसोजा गांवान बंटवळू मोडांकाप फिरगजीचे आनी ते बिसाहेबाच्या घरा रिजंट जावन आसतना वावर केला आनी उपरांत विगार जावन पांजे फिरगजींत तांणी वावर केला. थंयसर इगर्जी तांणी बांदल्या. केलराय फिरगजींत विगार जावन वावर केला आनी तशेंच ग्लॅडसम होम सेमिनरिस्तांक तरबेती जोडटल्या. थंयच तांच्या सांगाता तांणी वावर केला आनी आसऱ्यांत 10 वर्सां आनी आतां फाटल्या 2 वर्सां तावन सांजुजे सेमिनारींत आध्यात्मीक डिरेक्टर जावन ते वावर करन आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर फ्रांसिसाक हांव स्वागत मागतां. आमच्या सांगाता मानेस्तीन आयरीन क्रास्ता आसा. ही बिजय फिरगजीची, तिजो पती सेबॅस्टीन पॉल आनी तिका 2 पूत आसात. ह्या जोड्यांक पयलो फादर केनेथ क्रास्ता आनी दुसरो ग्लेन क्रास्ता. ह्या जाकाची आवय ती बिजय फिरगजींत तिची सगळ्यांक वळख आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार ती गुरकारन जावन तिणें वावर दिला आनी हेर इतर चटवटिकेनी ती क्रियाळ जावन केदाळाय वावर दिते आसता. आमच्या आसऱ्यांती कहली कार्यक्रमां आसल्यार ती व्हरत्या संतोशान तिची सेवा दिता. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान मानेस्तीन आयरीन क्रास्ता तिका हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या सांगाता मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो आसा. हो बेंदूर फिरगजीचो आनी ताणें लांब सेवा दिला इस्कॉलांत. मिलार इस्कॉलांत हेडमास्टर जावन. आनी तशेंच ताजी पतीन आसा क्लेरा मोंतेरो आनी तांकां 2 भुरगीं सीमा BSCंत आनी तशेंच MCAंत फर्स्ट रँक प्रस्तूत बेंगळुरांत एका बँकांत वावर करन आसा आनी धाकटी धूव आसा रेशमा अमेरिकांत इन्फोसिसांत वावर करन आसा. हांची विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो ताची आवय बापयत एक सेमिनरी देव आपोवण्याचें केंद्र. कित्याक म्हळ्यार हांवें ताच्या लागीं उलयता आसतना आयकल्या प्रमाणे ताच्या आवयन आनी बापयन प्रेरण दिवन सेमिनरीक वचून ह्या जाग जाल्ले 35 सण पलटन पाद्र्यान आनी तशेंच लागीं लागीं 20 धार्मीक भयणी. आज आमचे मदें तो आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान
मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो हाका हांव स्वागत म्हणटा. आमी आयच्या दिसाचो संवाद कार्यक्रम आरंभ करचे. पयल्यान पयलें फादर फ्रांसीस, तुमी परच्या पोरूस 40 वर्सां संपयलीं ह्या जाग जावन. तुमकां हांव आमच्या विक्षकांच्या नांवान अभिनंदन पाठयता. फाटी पळयता आसतना ह्या 40 वर्सांच्या ह्या जाकी जिणयेचेर फाटी पळयता आसतना तुमकां ह्या जाकी जिणयेंत दादोसकायी संतोश जाता गी, ह्या खंय कोणी रिग्रेट्स म्हणी आसात गी, कांय पाश्चातापाचें तें कांय म्हणी आसा गी म्हणून तुमच्या लागीं हांव विचारचें. खंडीत पश्चाताप ना फादर. ह्या जाकी जिणेचो संतोश मुजे थंय आसा आनी ह्या जाकी दिक्षा मेळोवन 40 वर्सां संपयतना हो संतोश आनी दडतो जाला. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका पयलें एक आपोवणें दिलें, ताचें लागशिल्लें आपोवणें, ताची सेवा करचें. ताच्या उपरांत म्हाका ताणें ह्या जाग जावन विंचलो, ह्या जाग जावन मागलो आनी 40 वर्सां ह्या जागपणाची ताच्या सेवेंत हांवें कश्ट केल्यांत त्या देखून वत्तो संतोश आसा, बेजाराय ना आनी ह्या जागपणाची उर्बा आनी उमेद आनीक आजुनी म्हजे थंय जिवी आसा. देखून हांव संतोश पावतां ह्या जाग हांव म्हूण सांगूंक आनीक ह्या जागपण एक संतोश म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता आसतना ह्या जागपणान संतोशान जिवंक आनी मुखल्या दिसांनी हांव खुशी व्हरतां. तुमच्या जिणेंत उडास काडचे तर वर्त्या संतोशाचो दीस ह्या घडीत कसले जावन आसा? वर्त्या संतोशा घडीत म्हाका ह्या जाकी दिक्षा मेळिल्लो दीस 40 वर्सां आदी मिलार फिरगजेंत देवादीन गवळी बाप बेझील साल्वादोर डिसोजान ह्या जागी दिक्षा दिल्ली आनी त्या दीस म्हाका वर्तो संतोश एक ह्या जाग जालो फादऱ्याप जालो म्हणून लोकांची सेवा करूं आनी तो संतोष आतां चिंतनाय म्हज्या मोतीक तसली आदली उडास आतां म्हज्या मोतीन जिवा आसात. 40 वर्सां आदी मिलार फिरगजेंत ह्या जागी दिक्षा घेतिल्लो दीस मे 4 तारीख 1982 इस्व्यान. फादर फ्रांसीस तुमकां सगळ्यांक वळख आसा, कित्याक म्हणटा जाल्यार पत्रांनी तो बरयता फादर मुक्ती प्रकाश म्हणून. देखून तांच्या कुटुंबाकय तें नांव आयलां मुक्ती गेलें कुटप म्हणून. फादर फ्रांसीस तुमच्या लागीं विचारचें आनी एक सवाल कितें म्हण सांगल्यार दादोसकायचो दीस तुमी सांगलो, खंय तरी मस्त पुरासण जावन एकसूरपण बघून इल्लेशे पुरासणाचे दीस उडासान दवरचे तसलो कांय एक दीस म्हणी आसा की खंय म्हणी? पुरासणाचे दीस जायते आसात. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाक म्हळ्यार आमी मनीस मनशा सैबाचे आमच्या समर्पीत जिणेंत आमच्या सेवेंत जायती जबाबदारी आमकां आसा एका ह्या जाकाक आनी एका ह्या जाकान ती जबाबदारी समर्पीत रितीन करी जाय. देखून तातूंत हाणें फाटीं पळोवंक ना. पूण म्हाका उडास आसा, तुमी पयल्यान सांगलां प्रस्तावनांत पणजे हांव आसता आसतना सुमार आतां 30 आनी 35 वर्सां आनी थंयसर हांवें इगर्ज बांदिल्ली आनी ती इगर्ज बांदूंक जायती मिणत घेतिल्ली. ती एक मिसांव ताणें तोवळ म्हणटालें आनी तोडी कुटुंबां आनी तोवळ जायतो वावर राटावळ करीचे पडली थंय. ताच्या बरोबर भायल्या गांवा वचून बंबय वचून आनीक जायत्या बऱ्या म्हणून त्या मनशांनी म्हाका ती इगर्ज बांदूंक कुमो केली आनी त्या दाळा एक संतोश. पूण मागीर पुरासाण जाली. त्या संतोशान पुरासाणी आसली पूण पुरासाण म्हळ्यार कामाची, संतोश म्हळ्यार देवाच्या मिसांवांत हांव एक उर्बेस ह्या जाक म्हणून तो संतोश म्हाका आसलो. आतां लायक भाऊ भयणी वय तांकां कुटुंबा जिवीत आसा वय आनी ताज्या उपरांत तांच्या वावराची राटावळ आसा, मस्त टेन्शन आनी त्रासता. वय ह्या जाकी जिणी म्हणटा आसतना वय ह्या धार्मिकांची जिणी म्हणटा आसतना अशें पळयतना भक्ता काले म्हणटा जाल्यार बारी एकदम सिस्टमॅटीक जिवीत आनी ताज्या उपरांत वेळा वेळार सक्कडी थंयसर आसता वेळा पट्टी प्रमाणे. ह्या जिवितांत ह्या जाकी जिणयेंत धार्मिकांच्या जिणयेंत कांय कश्ट म्हणी आसात गी? वय कशें कुटुंबाच्या जिवितान कश्ट आसात तशेंच ह्या जाकी जिवितान कश्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें सांगलें आमी मनशा सैबाचे. पूण कश्ट म्हळ्यार आमकां जबाबदारी वत्ती आसा. एका कुटुंबान सांगचें जाल्यार कुटुंबाक हांव मोगान मान दिता, तांकां गौरव दिता. ते एका कुटुंबांत जियेतात पूण ह्या जाक खंयसर ताका गवळी बाब धाडटा. त्या फिरगजेंत
सक्कडी कुटुंबाचो वडील तो आत्मीक वडील आनी त्या देखून एका ह्या जगाक त्या सक्कडी कुटुंबाची जबाबदारी आसा जर ह्या जगाक एका संस्थेचो वडील आसा त्या संस्थ्यांत कोण पुरो आसात कितें पुरो मिसांव चलता एका ह्या जगाक ती सगळी जबाबदारी आसा त्या देखून एक ह्या जग थाकाच न्ही पूण लोकां खातीर त्या देखून लोकांच्या सेवेंत एका ह्या जगान ताची जिणी करसीत आसतना थोडे फावटी पुरासण जाता एकसूरपण बगता थोडे फावटी समस्ये बगतात पूण बऱ्या मनाचो लोक आसा ते आमकां आदार दितात जायते फावटी बुजवण दितात आनी ताचे चड तरान आमकां पवित्र साक्रमंत आसा देखून सदांच मिसबेटयता हांव आनी जेजू कडेन आमी आमचे कश्ट आमी सांगचे टेक एवरीथींग टू द लॉर्ड देखून ती आमकां घटाय दिता मागणे मिसाचें बलिदान भेटोवचें देखून आमचें आत्मीक जिवीत ही वाड करता मिसाचें बलिदान आनी आमच्या मागण्याची जिणी कष्ट आसा ते आसात वय पूण सोम्या लागीं मागण्या सांगता आसतना सोकासाय बगता भोव बरें आयरीबाई तुजो पूत फादर केनेथ क्रास्ता आमकां सगळ्यांक परिचीत आनी ताजें शिकप जालें ताज्या उपरांत तो इंजिनियर जालो अशें म्हणटा आसतना इंजिनियर जावचें म्हणटा आसतना एक साधन व्हरतें आनी काम कंडिती मेळटा ताज्या उपरांत कामां सेरवल्या उपरांत बडती मेळटा बरो सांबाळ मेळटा असले एका पाठतळाचेर पुतान तुज्या केनेथान ह्या जाग जावंक वेता म्हणटा आसतना तुका तुज्या न्हवऱ्याक आनी घरा तुमकां कितें बगलें एक ह्या जागाची आवय जावन आज म्हाका तुमी उलोवंक अवकाश दिल्ल्याक तुमकां म्हजे प्रणाम फादर तशेंच फादर तुमकां आनी सर तुमकांय प्रणाम म्हजे एक तो ह्या जावंक येता म्हणटा शिकपाच्या अर्द्या वेळार म्हणलो इंजिनियरींग जाताना ताचे 7 स्टार्ट जाता वेळार ताणें म्हळें हांव पाद्र्याक जावंक येता म्हणून मात्र हांव खंय येताय म्हूण ती सवाल विचारूं ना ताका हांवें चिंतलें तो दुसऱ्या हाका जेजुईताक ते येता म्हणून म्हजी एकच आशा आसली ताणें डायसिस पाद्र्याक जायचे म्हण एक आशा आसली कित्याक म्हळ्यार हांव 22 इयर्स जातात आतां पॅरिश कावन्सिलांत आसून ओके मस्त पाद्र्या पावट सांगाता मेळोवन तांचे ओटो वावर करून तांचे कामां पळोवन म्हाका भारी संतोश जाल्लो आसा ते म्हाका पळोवंक जाय आसलें म्हज्या पुतांनी करचें भुरग्यां ओटो भुरगो जावन व्हडा ओटो व्हडा जावन प्रायवन जावन तशें करचें म्हाका जाय आसलें म्हाका देखून डायसिस जाय आसलो ताका खंयचेय सारूं ना मात्र तो डायसिसाक गेलो म्हाका जावन दी म्हज्या न्हवऱ्याक जावन दी म्हज्या आवय नातली म्हजी म्हजो पप्पा आनी म्हजी मदर इन लॉ आसली ताणें मस्त सपोर्ट केलो आनी म्हजी मदर इन लॉ तो सेमिनारीक भरती जाल्ल्या दिसा जावन ताका पाद्र्या पाव म्हणून तापयताली ती ओडदीच्या वेळार नातली ती भारी बेजाराची खाणी आनी म्हजो पप्पा ताच्या ओडदीक म्हणून जियेलो कोणा 15 एप्रिलान मेळ्ळी 15 ऑक्टोबरान सरलो म्हजो पप्पा आनी आमच्या कुटुंबाच्यांक म्हज्या न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांक सगळ्यांक तो पाद्र्याप जाल्लो भारी खुशी आसा आनी आमच्या कुटुंबांत म्हणून आमच्या वाड्यान ती फर्स्ट पाद्र्याप वाड्या घरांनी मस्त सपोर्ट केला म्हाका तो पाद्र्याप जावन दितना खुशी आसा मस्त खुशी आतां केनेथान पयलें आपूण पाद्राप जावंक येता म्हळ्यार ह्या तुमच्या मतींत ताणें पाद्राप जायचे म्हूण कांय एक मनांत कांय गुपीत आशा म्हूण आसली पयलीं आमी ल्हान आसतना कुर्गांत आसलीं भुरगीं ल्हान आसतना कुर्गांत आसल्या थंय क्रिस्तांव भुरगीं उणाय तशें जाल्यार फर्स्ट स्टँडर्ड टू तो ऑल्टर बॉय जालो कुमगार ताका फर्स्ट स्टँडर्डात मेळ्ळा रे फर्स्ट स्टँडर्डान अल्तरीत आसतालो 8 स्टँडर्डा म्हणसर हे कांय तारकाळ्यान आसनासलो देखून हांव मागतली म्हजो एक पाद्र्याप जावन दी म्हणून हांव मागतली तो तेंच सेकंड वन म्हजो एक दीस ऑल्टर बॉय जावना तेंच म्हाका कळटालें अशें हो जायत कोण ना म्हणून फिलींग जातालें हांव तो सेकंड पियूसी येता म्हणसर सदां आयतार शुक्राराची आराधना चापल आमची आराधना आसतात बिजेन तांणी बरा आनी एका दिसा शुक्राराक खस जाल्यार मात वचनातली ताच्या खातीर मागोवंक येताली एकलो ह्या जाग जावन दी म्हणून मात्र सीईटी रँकींग बरें आयलें इंजिनियरींग जॉइन जालें आनी हो पाद्र्या जावन हांवें मागचें जोडलें मात तो मागूंक जालो ते जीजस येव तो तांतून मेळ्ळो तो मागण्याचो भुरगो जावन गेलो तो उपरांत 7 सेमिस्टरान ताणें सांगलें मागीर बिस्पा गाड्यांनी बरो उलयली फादर लिओ फादर अँटनी प्रकाश आमच्या इगर्जींत आसले फादर विलियम गोन्सालीस ते बरो वचून उलयले डायसिसेक जॉइन जालो इंजिनियरींग जाल्या उपरांत ताका बॉम्बे सेमिनारीक धाडलो ताका ओके 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 आतां
फादर केनेथ पाद्रा जालो ह्या जाग दिक्षा मेळ्ळी ताजे उपरांत तुमच्या मोतीन काय अशें आसलें की काय म्हळ्यार एक संस्थांत काही निर्देशक जावन वावर करचे या काही इस्कालांत त्या कॉलेजींत शिक्षक जावन वावर करचे या ताणें काही बिगार जाचे अशें काही तुमच्या मतींत असल्या खंयच्याय एका निर्दिष्ट क्षेत्रांत ताणें वावर करचे म्हूण काय तुमच्या मतींत आसलें की ना तो शिकतना तो बरो शिकून दी म्हणलें ते कसलें बरो एका आजाक जावन दी ताची एक व्हड बऱ्या तरान जावन दी म्हणून आतां ह्या जागपणाच्या व्हड दी वेळार बिस्प म्हज्या नांवे आनी म्हज्या नांवार आयल्या उपरांत ताणें सांगलें तांच्या अंडरार आसा जे तांचे एक करता म्हणटा आमचें तें मत आमची टर्न जाता म्हळ्यार तो सगळी कामाकी रेडी जाय जे म्हणल्या खातीर सांगचें आनी तो सेमिनारींत आसतना ते 3 म्हयने स्लमांत रावन सेमिनारी घेतालो त्या दाडा हांव चिंतलो खंय गेल्यार खंयच्या कामान ती म्हाका येता म्हणून म्हाका एक धैर्य आसलें आतां जाल्यार येत म्हणून आसा ताका इगर्जत जायचे तेंत जायचे म्हणून ना खंयचें दिल्यार तो पळटा म्हणून म्हाका एक धैर्य आसा म्हाका न्हू आयरी बायचो पूत फादर केनेथ क्रास्ता तो प्रस्तुत मिलारी गरजेंत वस्ती करता थंय सेवा दिता आनी जेप्पू थंयसर सेंट जोसेफ वर्कशॉप आसा आनी तातूंत एक ITI आसा त्या ITIचो प्रिंसिपल जावन तो वावुरता आनी तशेंच ताजी सेवा हांगासर मिलारी गरजेंत दिता तुमच्या तिळवळके खातीर हांवें एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवचें मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो हांवें आयकलें खालें म्हणून सांगल्यार तुमचो म्हळ्यार पेरंट्स आवय बापाय ती सादारण एक देवापणाचें केंद्र म्हणलें बरें कारण म्हणून सांगल्यार भुरग्यांक तरणाट्यांक तांणी परत उत्तेजन दिवचें आनी अशें लागीं लागीं 35 पाद्राब जाल्यात 20 जाणां सिस्टरां जाल्यात तुवें कांय तुज्या ह्या सेवेच्या अवध्यान इस्कालांत मास्टर जावन आसतना कोणाय भुरग्यांक ह्या जाग जावंक ह्या कांय सिस्टर जावंक उत्तेजन दिल्लें आसा की एकादोळा आसा जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर म्हणजे इस्कालांत हांव दोतोण शिकयतालो म्हणजे एका भुरग्याक रँक आयले ताका हांवें सांगलें तूं पाद्राब जा म्हणून ताच्या उपरांत आनी MBA केलें MBA फर्स्ट टायम मेळ्ळें तो आतां सेंट जोसेफ काम करता पूण बाकी हांवें भुरग्यांक हरेक भुरग्यां म्हणल्यार सांगतालो तशें म्हजे सुमार आतां डायसेजियन प्रिस्ट ते एक आहात मागीर जेजुईत आहात मागीर एकलो कापुचीन आसा मागीर नॉर्थ इंडियान दोग एक जाण आसात अशे थोडे भुरगे ह्या जग जाल्यात तांकां हांवें प्रत्येक रितीन तांकां हांवें प्रेरण दिलां पूण म्हाका एक्चुअली म्हाका पाद्राव जावंक मन आहलें PUC जाल्ल्यान ते हांवें जेजुईतांत इलोशियस PUC केल्लें जेजुईताक कागात बरयल्लें पूण म्हजो व्हडलो भाव फादर बेन्ना पलोटायन तो ऑलरेडी गेल्लो जाल्ल्यान म्हजे भयण काजार जाल्लें मागीर म्हाका परमिशन दिवना इनकेस दिल्लें जाल्यार कंडिशन हांव ही पाद्राव जावचो पडटा म्हणून न्ही पूण हांव ताच्या किसट सेवा आतां हांव DCC करता आमच्या समाजीक करीत आसा मोगाच्या न्हू मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो हाचो भाव फादर बेनेडिक्ट पॅलेटायन पाद्राप फार्ला फिरगेजींत ताणें इगर्ज बांदिल्ली आनी ताजे उपरांत आतां प्रस्तुत तो कारकोळू ते नोविसस म्हूण सांगल्यार पॅलेटायन ह्या जाग जावच्या कोण तरबेती घेतात सेरवतात सेमिनारीक तांकां तो तरबेतदार जावन थंयसर वावर करनासा तुजे लागीं आनी एक सवाल हांवें विचारचें अशें आसा ह्या जाक आनी ताज्या मागीर धार्मीक हांकां पळयता आसतना तुका कांय पासंद जायनातलें खंय म्हणून पळयलां गी या आनी एका रितीन विचारचें जाल्यार ह्या जाकांतय ह्या धार्मिकांतय तूं कितें पळोवंक अपेक्षीना गी म्हणून हय सामान जावन ह्या जाकांनी धार्मीक म्हळ्यार आमकां संवसारीक मनशांक आमकां येते सांता बरीत म्हळ्यार तांची जिणी शूड बी होली अँड सेंटली देखून तांणी प्रत्येक तरान तांणी आंगवण्यो केल्यात दुबळीकाय निश्कळपण विधेयपण हरेक ह्या जाकान ह्या धार्मिकांनी तांच्या आंगवण्या प्रकार तांणी चला जाय खंयच्याय रितीनी एकेपटी संवसारी ताळण्यो तांकां अडचण जावंक पुरो पूण कथींत ह्या ताळण्यान तांणी वळख जायना ही जावन आसा म्हजी प्रत्येक अपेक्षा आमच्या ह्या जाकांतय वय 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 बरें फादर फ्रांसीस तुमच्या लागीं हांवें विचारचें तुमकां कोणी आतां भुरगीं म्हळ्यार हायस्कुलान शिकचीं या तशें या PUCन कांय शिकचीं मेळ्ळीं म्हणचीं त्या जावं पुरो चले या चलयो तांकां तुमी कांय
ह्या जाग जावच्याक धार्मीक जावच्याक हांवें प्रेरण दितात की एका दोळा दितात जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर म्हळ्यार ह्या जागे जिणयेंत तरबेतींत सिस्टमॅटीक आसा सक्कड बरें आसा ताज्या मागीर काय जाता म्हळ्यार थोडे फावटी तांकां परगांव वचून शिकोवंक अवकाश मेळटा ताज्या मागीर बरे बरे सवलती पुरो आसतात असल्या कारणा खातीर म्हळ्यार तांकां आकर्शण कितें दिवंक अपेक्षितात तुमी म्हळ्यार कितें सक्कड ह्या जाग जाल्यार आसता धार्मीक जाल्यार मेळटा असल्या सबार संगती आसात असल्या कांय आकर्शण दिवन तांकां तुमी कांय ह्या जाग जाया आनी धार्मीक जाया म्हूण सांगूंक अपेक्षितात की ह्या हेर कसलीं दुसरीं कांय कारणां आसात म्हणजे मिसावन तूं ह्या जाग जावन जर तर म्हाका तरणाटे चल्या आनी चलयां कडेन उलोवंक संदर्भाचो आसा हांव खंडीत जावन सांगतलो ह्या जाग पण एक वर्तें देवान दिवचें देणें हें आपोवणें म्हाका उडास आसा हांव सेमिनारींत आसतना 20 रिजनचें करतना तोळू ह्या कामान 5 वर्सां म्हाका स्पेशल ट्रेन केलो DSCन वोकेशन सर्वीस सेंटर म्हूण आसलें तातूंत वावर करूं आनी त्या वेळार मस्तू कॅम्पांनी आमी चलयल्लीं सदां 5 वर्सां आनी तोळू त्या कॅम्पाक आयिल्ले जायते जण हे चले आनी चलयो आतां ह्या जाग जाल्यात आतां जाल्यात आनी ते मेळटा आनी सांगतात ब्रदर तुमी तोळ आयिल्ल्यात भाशण दिल्लें कांतारां शिकयल्लें म्हूण म्हाका आतां सांगतात ते म्हणटना हे कितें म्हळ्यार आमचें उलोवणें न्ही पूण आमची जिणी तांचेर प्रभाव घालची जाय देखून एक ह्या जाग जावन हांवें तरणाट्यांचेर चले आनी चलयांचेर म्हज्या ह्या जागे जिणे मारिपात हांव समजतां हांवें थोडे म्हणी तांचेर प्रभाव घाला ह्या जाग जावंक आनी सांगातच हांव एक 2 फिरगेजांनी विगार जावन आसतना म्हज्या वेळार थोडे तरणाटे थोडे चले आनी चलयो ह्या धार्मीक बेसाक आनी ह्या जागपणाक गेल्यांत आनी तांकां उत्तेजन दिलां आतां हांव प्रस्तूत सांज जे सेमिनार जेप्पू थंयसर अत्मी निर्देशक आसा थंय जाल्यार ह्या आशिल्ल्या तरणाट्यांक म्हळ्यार ह्या जाग जावंक आयिल्ल्यांक ह्याच दिशेन हांव सांगतां पूण आतां थोडे फावटी आमी पळयता ह्या तरणाट्यां थंय तांचे थंय चड संवसार एक उर्बा आसता कुटुंबान जिये जाय भायल्या गांवाक वचा जाय बरें काम करीत जाय आनीक ताका म्हजें सांगणें हें जेजून मातेवाच्या 19 अध्यायांत 16 वळींतावन जेजू आमकां सांगता कशें सर्गींच्या राजा खातीर कोण आपलें घरदार आवय बापाय भाव भयणी ते सक्कडी सांगता तांकां 100 वांट्यांनी फाटीं मेळटलें देखून ह्या जागपणा विशयान म्हजेर एडवर्टायज करूंक म्हजी उतरां नात ही जेजूची उतरां जर तर आस्तबदीक घरदार भाव भयणी कोण देवाच्या राजा खातीर सांगता तांकां मुखल्या जिवितांत आनी ह्या जिवितांत 100 वांट्यांनी फाटीं मेळटलें हें जे पेद्रून जेजू लागीं विचारलें सवाल आमी सगळें सांडून तुजो फाटलाव केला आमकां कितें मेळटलें देखून हांवें सांगचें जर जेजूच्या उतरांनी सांगचें हांव आतां ह्या जाक हांवें सगळें सांडून जेजूचो फाटलाव केला म्हाका आस्त बदीकाय म्हजे कडेन ना पूण सर्गींचीं दिरवीं आसात आनी ती हेरांक म्हणजे ह्या जाके जिणे मारिपात हांव दिवंक आसयतां आनी तेंत हांव तरणाट्यांक चल्यांक आनी चलयांक सांगतां आनी तेंत आमची एडवर्टायजमेंट देवाच्या राजा विशयान आतां एकादो दुसऱ्यांक पळयता आसतना तरणाट्यांक साहस जावन बघता एक बरें मोबायल ताज्या मागीर वाहन ताज्या मागीर बरें सोबीत ऑफिस आतां एक ह्या जाग जावन येता आसतना तुमी मनशां जाल्यार आळे थंयसर दुबळीकाय आसा आनी त्या मागीर एक कश्ट आसा ते कश्टा म्हणटा इल्ली फाटीं सरती जाल्यार काय करता तुमी फाटीं सर म्हळ्यार तांकां इल्लेशें आमी समजोवंक आसा देखून हें सक्कड आकर्शण आसा वय पूण समजोवचें देवाचें उतरादारी काम एका ह्या जगाचें आनीक तांणी कुशेण आसल्या जिविताक वेंग मारी जाय देखून हातूंत वत्ता येना तुवें हेजेच म्हणना एक ह्या जग जाय धार्मीक जिणेक वसाजें म्हणना पूण आमी तांकां प्रेरण दिवचें जाय धार्मीक आनी ह्या जगांनी आनीक धार्मीक भाव भयणींनी आमच्या जिविता मारिपात देखून हांवें तांकां इतलें सांगचें ह्या जगपणाचें बरेंपण धर्मी जिणेचें बरेंपण पूण तांणी हो बेस विंचून काडी जाय देखून तांकां स्वातंत्र्य आसा तो स्वातंत्र्य तांकां आसा पूण हांवें सांगता आसतना हें बरें देवाच्या राजा खातीर म्हूण हांवें तांकां बऱ्या तरान पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी म्हज्या जिणे मारतान तांकां सांगत जाय म्हळ्यार
या जाग जाऊनच्या काळामुळे या सावला त्या खातीर न्ही या जाग जाल्या उपरांत देवाच्या राजा खातीर संगती काय मेळो उपयोग पूण उद्देश काय म्हळ्यार ओंडोन रावचे ते मेळटा म्हणून ते मेळना जाल्यार या जागेची चलता मुखार वसा नाता निराशा जावं वसल मेळटा म्हणून चिंतलें आतां पळय काय ना म्हाका देखून मुख्य कारण म्हणून सांगल्यार खंयच्याय की तयार आसा मेळणार मेळटा मेळना तर व्हडली आतां हे कार्यक्रमांत आमची साबार जाणां भाऊ भयणी पळोवन आसात हे कार्यक्रम आनी असल्या संदर्भाचेर हे देवापणेचो आयतार आमी पाळटा आसतना ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेतल्या आमच्या भाव भयणीक कुटुंबांत आशिल्ल्यांक तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात? ते एक बरें तुमचें सवाल कित्याक म्हळ्यार ह्या जाकी आनी धार्मीक आपण एका कुटुंबांत जावन येतात देखून एक शेत ह्या जाकांक आनी धार्मिकांक कुटाम जर कुटाम बरें जाल्यार तें जावन जायतीं देवपणी उब जातात. सो थोड्या वर्सां आदी आमी फाटीं गेल्यार ह्या जाकांची कुटुंबां आशिल्लीं सिस्टरांचीं कुटुंबां आशिल्लीं आनी पयलीं सात अशें विचार कितलीं जाणां भुरगीं कितले पाद्री जावंक गेले कितले माद्री जावंक गेले मातशें विचारता तेन्ना सवाल विचारताले पूण आतां इल्लें बरें जालें तें हांव सांगूंक वचना आतां कुटां आमी ल्हान जालां आनी त्या देखून म्हजो संदेश ह्या जाग जावन 40 वर्सां हें हांवें सांपयलें हांवें कितें गे म्हळ्यार एक आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक एक देख एका कुटुंबांत जर आवय बापाय कुटुंबाक सांगाता दवरतात भुरग्यांक सांगाता दवरतात तांचे वट मागणी करतात तांकां बरी देख दितात तिन्स एक देख भुरग्यांक त्या देखून आतां आमी ल्हान आसतना आमच्या काळार भुरगीं 10-12 आशिल्लीं एका कुटुंबांत पूण आतां दोगां तेगां कुटाम ल्हान जालां पूण ह्या दोगां तेगां भुरग्यांक तरी आवय बापाय बरी देख दितात तांकां सदां मिसापण वचचें घर तांचे इगर्जे लागीं आसल्यार तांचे लागीं बऱ्या तरेन उलोवचें सांगाता मागणें करचें सांगाता मेळचें जेवण जाल्यार प्रत्येक जाण रातच्या जेवणा जाल्यार सांगाता उलोवचें हें भुरग्यां कडेन ताणें आवय बापायन हो बरो सम्मान दवरून ती नीज जावणी जल्म जाताना आनी ह्या भुरग्यांक पळोवंक तांचे लागीं उलोवंक तांकां मार्गदर्शन दिल्यार खंडीत जावणी भुरगीं एका बऱ्या कुटुंबांत वाडटलीं. बऱ्या कुटुंबांत वाडिल्लीं भुरगीं एक बरें कुटुंब आसा करतात मात न्ही तांचे भितरलीं थोडीं देवाच्या आपोवण्या खंडीत फाळो दितात. देखून हो म्हजो संदेश जावन आसा आवय बापाय मुख्य जल्म जाताना ती भुरग्यांची वोकेशन प्रमोटर्स तुमी ओडल सांगिल्लें बरी देखून पयिल्लें वोकेशन प्रमोटर्स पाद्री आपणी आवय बापाय भुरग्यांची वोकेशन प्रमोटर एका कुटुंबांत. आयरीबाई तुवें ओडलो फादर केन्ना विशयांत उलयता आसतना म्हळें काले म्हण सांगल्यार ह्या जाग जावची लक्षणां ताजी ताणें दिसतालीं सुरवेर मागीर ताणें इंजिनियरींग शिकता आसतना 11च्या वर्सा ह्या जाग जावंक येता म्हणटा आसतना आनी ताज्या उपरांत तरबेतीच्या वेळार स्लमांत रावतलो अशा प्रमाणे म्हणटा आसतना काही जेजवीत जावंक येता गी या दुसऱ्या कडेन जावंक येता गी अशें म्हणलें एक चिंत पेतालें पूण तुका बगलें कालें म्हण सांगल्यार ताणें एक DSCचो ह्या जाग जाल्यार बरें अशें म्हणून आशा आसली म्हणून कित्याक म्हळ्यार फिरग जयंती ह्या गवळी परिशदेंत तुवें वावर केलाय 20-22 वर्सां गुरकारण जावन वावर केलाय आतां प्रस्तूत ITIचो प्रिंसिपल तो आनी तशेंच मिलारी इगर्जेंत कसले सकड थंयसर वावर करूंक आसा मिसां भेटोवची आनी ते मागीर धार्मीक आनी कार्यक्रमां तो आल्तेर रावन मीस भेटयत आसतना तुका कितें बगता थोडे फावटी तुवें थंयसर मिसाक आसताय हय मस्त संतोष बघता अशेंच मीस भेटयतना आणखी ताच्या खातीर मागया म्हळ्यार स्पेशली एक्सपर्ट जाले तुमी पुरो पाद्र्याप आसात एक तुमी एक फादर मार्टिस फादर क्लिफर्ड तशें पुरो आमचो फादर JB तांणी पुरो मीस भेटयतना म्हजो पुती अशें पाद्र्याप जावन दी अशें तुमी सांबेटोवन दी म्हणून म्हाका खूब आशा आसा आनी ताणें मिसां भेटयतना बारी खुशी जाता आनी एक फावटी तो मिसां भेटयतना एक सेंटेन्स म्हणून एक नोवेल शिकता ताच्या कडेन जावन एक फावटी हांव ताची इल्लीशी मिसां आयकल्या आनी चड आयकूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो ना कित्याक म्हळ्यार आमचे तर आमकां बिजेन मस्त पाद्र्याप आसात आमकां बिजे अटेंड जायचेच पडटा ताची थोडी मिस आयकता एक फस्ट मिस जाली आतां खंयचेय आयकून ताची एक नोवे हांव आयकतां म्हळ्यार तेंचे रिपीट आयकना नोवेन्स एक खंयचे म्हण एका मिसान तो एक वर्ड सांगता तें म्हाका बारी बरें जाता आनी विशेष तो मीस भेटयतना स्पेशली हांव ताच्या खातीर मस्त मागता पवित्रात पंड्या म्हणटा तुमचो देव न्ही ताचें मीस बरें कर पूण त्या वेळार ते स्पेशल तो मीस भेटोवच्या वेळार हांव दुसरें मागोवंक तसो ताच्या खातीरच मागता चड न्हय तशें बरें जाता बारी बारी म्हणजे म्हाका म्हणून न्हय म्हजो न्हवरो म्हजे पूत आनी म्हजी शेजारची म्हजी फ्रेंड्सां बरो विचारतात
केनेताचे मीस खंयच्या वेळार आता संजेचे मीस इंग्लिश ताकागी आयतारचे इंग्लिश ताकागी म्हणून सांगता म्हाका ताचे विचारूंक बरें जायना तरी हांवें म्हणचें बेश्टें ना आतां फोराचे मीस ताचे म्हणटालो म्हणचें हांव विचारूंक दिसना एक अंदाज एक धाडटा आतां आसता मिलारान थोडा हांव शनिवाराचे 4 वरांचे आयताराचे 8 वरांचे मीस ताचेंत आसतात इंग्लिश मिसा मस्त लोक विचारता आणि मस्त लोक म्हाका बिजयंती म्हणटा मिलारांती म्हणटा स्पेशल 2 वर्सां आलांगार आसलो त्या आलांगारचो लोक आतांय म्हाका म्हणटा ताचे एक मीस ताचो एक शर्मा ताणें भुरग्यां ओडटो एक मिक्सांची रीत आमकां बारी दादोसकाय म्हणून म्हणटा तेन्ना आयकूंक म्हाका एक याजाकाची आवय म्हणून म्हाका बारी अभिमान भोगता आनी म्हाका लोक आतां आयरन क्रास्टा म्हणा फादर केनेताची मम्मी ती एक याजाकाची मम्मी ती म्हणून हर एक पाद्र्याप एकामेका वळख दिता हर एक आमच्या डायसिसान म्हाका मस्त पाद्र्याप गत आसात डायसिसच्या कावन्सिलान ती एक फुटी हांवें 3 वर्सां मेंबरशीप आसली वाराड्यान ती आमची दोन अवधी आसल्यो म्हणजे सकडी पाद्र्याप मस्त वळख आसतना एकामेका वळख करता ती फादर केनेताची मम्मी या ब्रदराची मम्मी म्हणून पयल्यान हांव वळख करून दिताले ते एक बारी अभिमान भोगता म्हाका आता कुटुंबांत या जाग जाला तो पूण भुरगे म्हणटा आसतना तांणी घरा आयल्यार वरती दादोस काय संतोष आनी भोगता आतां पाद्राप जावन ताणें कांय तोळ तोळ घरा येजे अशें कांय भोगता गी म्हळ्यार कांय स्पेशल कांय केल्ल्या वेळार उडास येता गी येजे म्हणून ना फादर तशें बरें ना कित्याक म्हळ्यार ते तो म्हणटा हांव सेमिनारींत आसतना जेवण जालें गी काले रांदलें म्हणटा तें बरें विसर नाका कित्याक आमकां हांकां जेवंक आसा सगळ्या कडेन खंय आसता कोणी उपाशी आसना म्हणून आनी जेवणाचें तशें पुराना खंयचीय ताका लेखा अशें दुबळेपणांनी जेवंक रेडी आसा बरें आसलें जेवंक आसा आनी मम्मीन अशेंच रांदलें जाय जे तूं अशें रांदून दवर म्हणून म्हाका आज मुसर ताणें सांगूना आनी आलांगार आसतना म्हणी तो येवन एक दीस रावतलो रिकलेक्शन म्हणून आसतालें तांचे एक दीस रावून नेक्स्ट डे पाटी येतालो काल्यार रांदून दिताली मासली आनी दिताली आतां मिलारांत आयल्या उपरांत रावोंकूच येवना आज मुसर 3 वर्सां जालीं एक रावंक ना मात बेजार ना फादर तो संतोषान आसा म्हणून ताचें तोंड पळयतना कळटा ताचे कडेन उलयतना कळटा तो हॅप्पी आसा ताका हांवें चिंतल्याच्या की हांवें एक तर चिंतल्लें इल्लें दुखतालें म्हाका कशें जाता गी वो कशें एन्जॉय जाता गी आमी पुरा हाचे इंजिनियरींग जाता म्हणसर वस्तू म्हणून येवचें हर एक काम आमी करचें आसलें हो कशें करता गे म्हणून बगतालें मात ताचे सकडी ताका बॉम्बे सेमिनारींत 12 जाण पाद्र्यापांक गोट्टूक सोडूंक आयले ब्रदर्सांक कोणी रडनात कोणी बेजार करनात कांय ना हांवें ओकलेक ओपसून दिता आनी रडत पळय तशें रडणें म्हाका ऑटोमॅटिकली येता ताका सेमिनारीक सोडून येताना म्हाजो नवरो म्हणटा तूं इतल्या खुशयेन धरलें हांगा खाले रडता म्हणटा म्हाका सोंसूंक जायना तरी तो हॅप्पी आसलो फादर तो हॅप्पी म्हळ्यार त्या 8 वर्सां बरें ताणें केलां आनी हांवें चिंतून आसलें म्हाका थंय दितात म्हूण हांगाने म्हयन्या खेपटे आनी ताचे वस्तूर आनी रांदून म्हणून दिता हांगा करता म्हणून म्हणजे प्लॅनिंग दुसरें आसलें देवाचें तें दुसरें आसता न्ही तो मुंबय सेमिनारी गेलो जाल्यार इल्लेशें दुखलें पयस गेलो न्ही म्हणून दुखलें म्हळ्यार ते दाळ मुसर म्हणजे लागींच आसलो ताचें इंजिनियरींग शिकप जाता मुसर हांव सांगात आसलो स्पेशली ते दाळ पयस येताना इल्लें दुखलें मात्र मस्त मागला मात्र हांवें मस्त मागतली बऱ्या तरेन एक याजाक जाय जे आनी स्पेशल तो वयलो हुशार भुरगो MBA ती फर्स्ट रँक आयले क्रायस्ट कॉलेजीन ताका हय तशें मस्त हुशार आसा तशें ताचें ताणें यूज करचें तशें बेश्टेन दंपुल्या खोळशेन दंपुल्या दिवा बरी जायना जो ताणें तें पेटयचें म्हणून म्हजी एक आशा आसा तें भारी आशा आसा मोगाच्या विक्षकानो फादर केनेथ क्रास्ता तो बेंगळूर क्रायस्ट कॉलेजींत MBA ताणें शिकप केलें आनी थंयसर ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळें आसा ताच्या शिकपांत भोव बऱ्या रितीन ताणें केलां आनी आमकां समेज तांगे कळ्ळे प्रमाणे पळयले प्रमाणे तो ताची तालंत निजाकी उपयोग करता म्हळ्यार कोणी ताच्या लागीं इलेक्ट्रॉनीक संगती विशयांत गुंतून येतले कोणी गेले जाल्यार बऱ्या एक काय म्हण सांगल्यार मस्त समजूनी आसा आनी ता मागीर पेशन्स मस्त आसा ताका बरें करून सोदून कर ताजी एक पर्याय तो दिता आनी कितें ताच्या लागीं जाणवाय आसा ती बरी करून दुसऱ्यांक तो दिता आतां म्हाका इतलें गोत्ता आसा रँक आयलां म्हणलें एक गर्व तें काय ना तें पळयतना तें कळटा आनी केदाळ सर्वीस मायंडेड हय आनी एक निमाणें सवाल हांव विचारचें तुज्या लागीं आतां तूं एका याजाकाची आवय थोडे फावटी कालें जाता म्हूण सांगल्यार लोक अशे उलयतात म्हळ्यार खंय कालें आयकूंक मेळटा याजाका विशयांत धार्मिका विशयांत आनी तस जाल्यार संदर्भाचेर खंय चिंत्या उलयतल्यांक तूं याजाकाची आवय म्हूण गुत्तू ना आनी ह्या जाल्यार संदर्भाचेर खंय एकादोळा याजाका विशयांत धार्मिका विशयांत खंय टिका केली आनी कांय वायट उलयलें म्हूण चिंत्या तुजे अभिप्राय ह्या भोगणें कशें आसतात गी म्हणून एक्चुअली हांव
पॅरिश कावन्सिलाक जॉयन जाल्या उपरांत ह्या पाद्रा पावटून चड मेळ्ळी तांच्या विशयान कोणी उलयल्या वेळार हांव एकल्या म्हणचे आमकां धाडूंक बोग्यो ना ते पाद्र्याप जाल्यार तुमच्या फॅमिलीन तेकल्याक धाडा ते धाड कळटा म्हणून हांव तांकां विरोध उलयताली ह्या सिस्टरांच्या विशयान उलयतना आमची बीजेची सिस्टरांनी पुरो मस्त सर्वीस दितात पॅरिशांत आनी इतले काम करतात उरल्या कॉरंटांत म्हाका पळोवंक मेळना आमचे बीजेंचे सिस्टर आसात हर एक पावटी जावन येतात हर एक पावटी फेस्तां जावन दी वाजान दवरचे हर एक डेकोरेशन करचे आल्तार करचे हर एक कामाक दोतोणींत आसात तर कोणी आमच्या विशयान वायट उलयतना तुमच्या कुटुंबांतले एकल्यान धाडल्यार कळटा तुमकां नाजाल्यार कळ्यार आमी त्या धाडा करताली मागीर आतां जाल्यार आर्ग्यू करता हांवूय म्हज्या पुताक धाडलां तुज्या पुताक एकल्याक धाड पळया म्हणून आर्ग्यू करता आतां हांव जाल्यार तशें हांवूय एक याजकाची आवय हांव आयकूंक रेडी ना म्हणून तांकां जाप कडक दिता पयलें तितले कडक दिवंक लायक जायनातले मात दिताली आमच्या कुटुंबांत आमकां बोग्यो ना म्हणून ते एक सवाल करतालीं केदाळे करतालीं मात्र धार्मिकान जाल्यार वावर करतात मस्त करतात सिस्टर आतां नानसांनी पुरो शिकतात इश्ल्यान वावर करतात इश्ल्यान कुमगार दिवंक येतात एकमेकाक मस्त करतात तांचे पुरो पळयता बारीक खुशी जाता धार्मिकान सिस्टरां पाद्र्या म्हणटाना आनी म्हजो पूत पयलेंत म्हणटालो तुका मस्त पाद्र्या पळोवकात म्हज्या किसड तुका वळख आसात म्हणचे आसतले त्या पाद्र्या पाड्या उलय म्हणटा ना म्हज्या किसड तुका वळख आसा तुमचो लय तुमचं कर म्हणून तशें म्हाकाच मुखार घालतालो तशें ओके थँक्यू मानेस हेराल्ड तुजे लागीं एक सवाल म्हणजे खंयच्याय ह्या जागांक ह्या धार्मिकांक पळोवन तुका खंय स्कांदल म्हण खंय जाल्लें आसा की हांव सगळी म्हणजे शिकाप एलोशियसांत ताचे उपरांत म्हणजे काम ह्या जाका सांगता सगळी म्हजी जिणी पूण हांवें खंयच्याय ह्या जाका वट्ट हांवें तांचे कडेन स्कांदल पळोवना हांवें पळोवना पूण लौकिक पेटे उलयता जावंक पुरो ते तांची संवय ती देखून असयल्यांक हांवें सांगचें आसा तुमी तशें उलोवनचें तुमची चूक कित्याक म्हजो भाऊ पाद्र्याप हय ताटे म्हाका म्हजें रेस्पेक्ट केलें म्हज्या भावान म्हज्या 4 दिसां पयलीं ताची वर्द जाली गोंया पलोटायन वर्द मागीर केल्यार पयल्या मीस ताणें पयल्या मिसा दिसा म्हजें रेस्पेक्ट केल्लें तशें म्हणटाना देखून तुमी अशें उलोवचें सामानी तुमी जाल्यार समाज चिंतून उलया म्हूण तांकां तीच विता शिवाय तशें उलोवण्याक हांव आस्पाद दिना कोणाक दिना वय वय कित्याक आमी गरजे भायर उलोवचें चूक तोंड्यार बेश्टें उलोवचें या कोणेय सांगलें आयकून उलोवचें ह्या ताका अर्थ ना खंडीत जावन वय 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 आतां फादर फ्रांसीस हांगा एक याजाक जावन आसा आनी आयरीबाई एका याजाकाची आवय जावन आसा आतां तुका याजाक जावची आशा आसली भाऊ याजाक जालो आनी आतां भाव आसा पूण हे कार्यक्रमांत आतां साबार धार्मिकां आनी पाद्र्या बी पळयतात हे कार्यक्रम जाल्यार वेळाचेर तूं एक लायक मानेस्त जावन ह्या जाकांक आनी धार्मीक ह्या जाकांक ह्या धार्मीक भयणीक कितें सांगूंक अपेक्षीत ह्या संदर्भाचेर हय हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हर एक ह्या जाकान आनी धार्मिकांनी तांणी तांच्या बेसाचे प्रकारच तांणी चला जाय पयले सुवातेर उडोले आपणे सांगलें तांणी केल्ल्यो त्यो आंगवण्यो त्यो शाश्वीत तांच्या मोतींत आसी जाय पूण म्हाका म्हणजे एक सुचन आमच्या बिसायबा जाल्यार मंगळूर देसरीच्या ह्या जाकांक ॲटलिस्ट आनी मुखल्या ह्या जाकांक एक 2 वर्सां म्हणी हर एकल्याक बिदर गुलबर्गा तांणी धाडी जाय म्हजो भाऊ गुलबर्गा आसुल्लो गुलबर्गा 5 वर्सां आसुल्लो बिसायबाच्या घरांतल्यान सुमार 60 किलोमिटर पयस हय फादर स्टॅन्डिंग गोयस म्हजो क्लासमेट तो गुलबर्गा आसा हय आमी BSc उट्टू केल्ले तो आतां गुलबर्गा आसा हांवें सांगचें आमच्या देशच्या मंगळूरच्या ॲटलिस्ट आनी मुखल्या ह्या जाकांनी म्हणे एक 2 वर्सां म्हणी ताणें बिदर गुलबर्गा काम करें जाय तांकां निस्त संवसारांत ह्या जागाचे कश्ट थंय कळटात थंय कळटा कित्याक तांकां मस्तपटी समाज जेवंक आसना हांव म्हज्या भावा कडच्यान गेल्ल्या वेळार थंय करंट ना मस्तपटी उदक आसना स्टील ते जियेतात आनी मीस तांच्या मिसाक हार्डली 5-10 जाण येतात मिसाक तांणी हळ्ळेक वचून थंय तांकां मागणें शिकोवन कंतारा शिकोवन मागीर तांचे वट्ट थंय कन्नडान मीस सांगचे नेक्स्ट डे आनीक हळ्ळेकेचे थंय मागणें करून थंय मीस सांगचे अशें थंय जिणी मोस्टच्या मँगलोर JCCंत आमच्या खंयच्या फिरकचेंत ती ना
ಓಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಜೆಸಿದ 125 ಫಿರ್ಗಜಾ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 115 ಫಿರ್ಗಜಾंनी SVP स्टार्ट केल्या हांव डायसेसीचो अध्यक्ष जावन आसलो तशें पुरा फिरगोजा म्हाका लागशिल्ल्यान वळखता देखून हे एक म्हणजे सूचन बहुशा अहले कडेन निजायकी ह्या जागांक मस्त कश्टात कश्ट म्हळ्यार मस्तपटी पोटाक सयत कश्ट आसात पूण जाल्यार कोणी ते कश्ट म्हण चिंतिनात काम करतात देखून हे एक नीज जावन म्हणजे एक सूचन वय 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 आणि हर एक ह्या जागांनी ह्या धार्मिकांनी तांणी तांच्या अभ्यासाच्या नियमा प्रकार तांणी कशें चलोवंक आसा तशें सल्ला जाय आनी खंडी जावन कोणाय न्ही तांचे तान पाड देक मेळना अशें तांणी प्रयत्न करी जाय वय वय आनी स्पेशली हांव इन्स्टिट्यूशनाक काम करता एकलो इन्स्टिट्यूटाचो मुखेली ह्या जाग जाल्यार ताच्या पुरा स्टाफाक ताणें एकात्तर रितीन पळयचें तांतूं थंय डिप्लोमेसी आसूं नजो हय एकल्याक इल्लें उणें पळोवचें आनी एकल्याक चड काम दिवचें अशें इल्लें वस्तुपटी घडटा अशें जावं नजो तांचें काम तांचें शिकप तांचें शिकपा प्रकार तांचें काम तांणी करी जायच अशें ताच्या ड्युटी तांणी करूंकच आसा हे आमी मुख्य जावन आमी मतीन दवरचें पडटा वय वय तुजें एक चिंतप बरें कारण म्हण सांगल्यार सकट पाद्राबांनी बिदारगी या गुलबर्गा वचून काम करण्याचें कित्याक म्हळ्यार वर्स्ट सिच्युएशनांत कोणी एकलो जर तर तांतूं उपयोग शिकता जाल्यार तो मागीर उरल्या खंयच्याय संगतींनी उतरून वचूंक शकता सुलभायर देखून केदाळे बरेंत आसल्यार मुखार खंय कश्ट जाल्यार इल्लेशें समस्या जातात देखून तुजें चिंतप बरें आसा आमी 2 वर्सां आसलो देखून इल्लेशी तुमचो अनुभव आनी आसा कितेंय जावं मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवापणाचो आयतार आनी आयच्या दिसा आमी हांगासर हो संवाद चलयला आनी ह्या संवादांत आमच्या सांगात तेगा विशिश्ट व्यक्ती आसली फादर फ्रांसीस डिसोजा सेमिनारींत प्रस्तुत आध्यात्मीक निर्देशक तो आनी तशेंच आयरीबाई फादर केनेताची आवय BJ फिर्गज आनी तशेंच मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो ताजे आवय बापाय मस्तू जाणांक ह्या जाग धार्मीक जावच्या खातीर उत्तेजन दिल्लें आनी तेगा जाणांनी येवन हांगासर भोव अपूर्बायेन तांची बोगणां आलोचनो तें पुरो उसारल्यात हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तेगांकी फादर फ्रांसीस आयरीबाई आनी मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच मोगाच्या न्हू आज देवापणाचो आयतार म्हणटा आसतना आमी ह्या तेगांय तावन सबार सक्ती आमी आयकले जाणा जाल्या पूण आमी समेस्तांनी करचें तलें काम आसा तेका लागून म्हणून सांगल्यार ह्या जागा विशयांत धार्मिका विशयांत आमकां थोडे फावटी कळीत आसून कळीत नासतना कितेंय उलयता कितेंय जावं दी पूण आमकां सगळ्यांक एक कर्तव्य आसा कारण म्हळ्यार सगळे ह्या जागा विशयान सगळे धार्मिका विशयान तांच्या विशयांत आमी मागचें दिसपडतें कित्याक म्हळ्यार ती आमकां सेवा दिवची देवान आपयल्लीं मनशां म्हणटा आसतना तांच्या विशयांत आमी सदांय मागोवंक आसा जर तर तांचें कांय उणेपण आसत जाल्यार तांचे थंय आमच्या मागण्या वरवीं तें भरती करूंक आमी प्रयत्न करचें आनी अशें क्रिस्ताची पवित्र सभा ती वाडत वचो मुखार आनी त्या वरवीं सर्वेस्पर देवाक महिमा मेळो तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेतल्याक तुमची कसलीं सवालां आसात जाल्यार आमकां तुमी WhatsApp करून विचार येता 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेला मुखांतरी तुमी विचार येत म्हजें ईमेल ID आसा onilds@gmail.com ह्या कार्यक्रम भाग घेतल्याक तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं आनी परत येवच्या येतारा मेळया तुमकां समेस्तां की परत ते फावटी देव बरें करूं समट आणि सावाला कणांतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या
भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ 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 उतरां आयकताना चढय आमचो भावार्थ भावार्थाची सतां शिकता आसतना चढय आमचो भावार्थ पवित्र्यो करीत भेटयताना चढय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ माये कुलो मारता आसतना चढय आमचो भावार्थ सांता भक्तांची जिणी नियाळताना चढय आमचो भावार्थ आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना चढय आमचो भावार्थ मागणे रजार करून परातना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ
आनी सवालां हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.